प्रकल्पाचो जो टेंडर्ड कॉस्ट आसा तो आसा 30.30 crores 30 कोटी आणि हाजी सुरवात जाली 2019 सालांत आणि हाजी कंप्लिशन डेट आसा सप्टेंबर 2023 तेन्नाच्यान हो ट्रायल रनाचेर चलतालो आणि आता आमी तो फुल्ली कमिशन करतात. ही एजन्सी जावन आसा लक्ष्मी सिव्हिल इंजिनियरिंग सर्विसीस प्रायव्हेट लिमिटेड कोल्हापूर आणि ह्या प्रोजेक्टाचे जे मेजर कंपोनंट्स आसात ते आसा इनटेक वेल, जॅक वेल अँड पंप हाऊस एट रिवर तलना, तशेंच रॉ वॉटर ग्रेविटी मेन फ्रॉम 700 mm डायाची रॉ वॉटर ग्रेविटी मेन, मागीर रॉ वॉटर पंपिंग मेन फ्रॉम जॅकवेल टू वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, मागीर रॉ वॉटर पंपिंग मशिनरी एट इनटेक वर्क्स, मागीर 15 mld चो हो कन्व्हेन्शनल वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट, मागीर क्लियर वॉटर पंपिंग मशिनरी, मागीर क्लियर वॉटर पंपिंग मेन फ्रॉम WTP टू MBR, मागीर इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन आसा. आणि ह्या प्रकल्पाचे एक खासायत म्हणजे हो प्रकल्प फुडली 5 वर्सां हीच एजन्सी चलयतली. म्हणजे हाजे जे ऑपरेशन आनी मेंटेनन्स आसा ते इन्क्लुडींग मॅनपॉवर, केमिकल्स, पेस्ट ही जी एजन्सी आसा जाणे हो बांदला तेच चलयतले. सो असो हो प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट आज आमी ताजे लोकार्पण करतात. MLD गोंयांत भितर 24 तास 500 MLD घाले जाय जाल्यार 24 तास उदक मेळपाक शकता. मागीर हें उदक वता ती खंय? तरी आसतना आमकां उदकाचें दुर्भिक्ष कित्याक? एक म्हणजे आमचे लिकेजीस जातात, दुसरें म्हणजे आमच्या उदकाची खंय तरी हिशोबूच मेळना, वाटेर कोणी तरी टॅप करून व्हेला आसतले, खंय तरी जमनीर वता, उदक वेस्ट जाता, ते वेस्ट जावपाक जायना. हाचे खातीर आमचे डिपार्टमेंट काम करीत आसा. म्हणजे पयले फावटी आमी एनालिसीस केल्ले आसा, त्यो एनालिसीस आमी कशें फिक्स करतले आणि गोंयांत 24 तास उदक आमी कशें दितले. आमी जेन्ना पळय सांगता न्ही तुमकां कनेक्शन दिता पळय कोणाकय इंडिव्हिज्युअल, ती कनेक्शनां कशीं दितात? तुमकां सांगता आमी 24 तास तुमकां उदक मेळटलें प्रोवायडेड 3 दिसाचो सांठो, बरोबर आसा काय ना? 3 दिसाचो सांठो तुमी करून दवरपाक जाय. 3 दिसांनी एक फावटी उदक आयलें जर जायत तुमी केल्लो सांठो आमी भरून वतात. तुम्ही तुझ्या वयर जर टाकी दवरली 10,000ची, ती 10,000ची टाकी भरतली. म्हणजे तुका 3 दीस पसून हांगा उदक कट जालें जर जाय जाल्यार उदक तुका शॉर्ट पडचें ना अशें. पूण आयज लोक कितें म्हणटात, जेन्ना टॅप गुणायता तेन्ना मेळ्ळें तितकेच तास उदक. आमी तेंय दिवपाक पळयतात की ज्या वेळाचेर टॅप गुणायतलो त्या वेळाचेर 24 तास उदक विदाउट स्टोरेज मेळटलें, हाची आमी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी वतात. आणि आता सद्याक आमकां सादारण 36% ऑफ दी पॉप्युलेशन रायट, आमकां 24 वरां उदक कितले जाणांक मेळटा? 26% ऑफ दी पॉप्युलेशन कनेक्शन्स गेट 24 hours ऑफ वॉटर केन्नाय गुणायल्यार मेळटा. आमकां ह्या हातून भितरच ते 50%चेर व्हरपाक जाय आणि एडवान्स जावपाक जाय. देर आर सम प्रोजेक्ट्स इन पायपलायन ट्रीटमेंट प्लांट्स आर इन पायपलायन, ते घालतगच आणि हे जे लिकेजीस आसा, जे थेफ्ट आसा, हे सगळे काडटगच आमचे बरे भशेन डिपार्टमेंट चलपाक लागतले. आणि गोंयांत म्हाका दिसता की हे मुबलक प्रमाणात जातले. आमी जेन्ना पयर आमचे प्रेजेंटेशन घेवन दिल्लीक गेल्ले त्या वेळाचेर आमचे युनियन मिनिस्टर फॉर ड्रिंकींग वॉटर ताणें आमकां पळयलें की अजाप जालें की गोंयांत येदो व्हडलो सांठो आसा. आमी तर खंयचेच म्हणजे आमी 20-25 वर्सां मुखार आसा म्हणटा ते इतके बऱ्या प्रमाणात गोंयचे आयज आमचे सरकार खंयचेय सबसिक्वेंट सरकारां खंयचे आयिल्ली ताणें बरे भशेन नियोजन केल्लें आसा. एकूच गोश्ट आमी सगळ्यांक लक्षांत दवरपाक जाय की जे लोकांनी हाच्या खातीर आमचे सॅक्रिफायस केल्ले आसा त्या लोकांची याद सदांच आसपाक जाय. जमीन केन्नाच मेळची ना, जमीन ही वापरली ती गेली, ती सोंपली. आमकां आयज दिसता, आयज म्हणजे मिटींग हाजे पयलीं आशिल्ली, त्या वेळाचेर ऑप्शन आशिल्लें की तुका 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन किंवा 4 लाख सरकार दिता, तुका कितें जाय? कांय लोकांनी 4 लाख घेतले. आयज म्हज्या डिपार्टमेंटान भितर ते 4 लाख घेतले ते आयले, आमी 4 न्ही ताचे आमी 15 लाख दितात, पूण आमकां 10,000 जमीन दी. आमकां ते पयशे तेन्ना घेतले चुकून घेतले म्हणून जमनीक किंमत आयिल्ली आसा. म्हणूनच चड वेळ घेना. आयज ह्या उदकाचो तुमकां फायदो कसो जातलो? आयज आमचे भितर जीत आरोलकर ना. हांव प्रवीण भाईचें खूब खूब कौतुक करता जिताचें.
ते दोघे आमदारांनी गेले ते 5 महिने हांवें ताबो घेतलो तेन्नाच्यान चांदेल म्हाका फूट बसतना आनी सतायल्लो आसा की आमी एक फावटी हो इनॉग्रेट करून करपाक जाय. आमी घरान गेले पडवेर गेले नाचता खेळटा पूण अजून पर्यंत घराचो हुंग घालना पूण तरी आसतना आमची सप्लाय जाली अशें म्हणून की एकदाचे केले नंतर आमकां दुसरे प्रोजेक्ट घेवपाक जाय. प्रवीणाचे एक बरें की तो एक फावटी फाट धरली जर जाय आवाज व्हडलो करना प्रेसाकय वचना पूण तुज्या फाटल्यान कॅबिनात येवन बसता की आमी व्हडली प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आनी कितें व्हडले बडायो मारता आसतना भितरल्यान काम करपाची ताची पद्दत आसा. खंय तो चीफ ऑफिसरा कडेन वतलो चीफ इंजिनियरा कडेन वतलो खंय तरी आपल्या त्या एसिस्टंट इंजिनियर तांकां घेवन बसतलो कितें प्रॉब्लम आसा कोणा कडेन वचपाक जाय. म्हणजे एक ग्राउंड लेवलाचे कार्यकर्ता जसो काम करता तसो आमदार म्हणना आसतना तो काम करता एक बरे ताजे गूण आसा. म्हणूनच आयज हे सगळें जावपाक पावले. प्लांट एखादे खूब पयलीं तो येवचे पयलीं कितें आसतलें म्हणजे तरी आसतना ताणें निलेश काब्रालाची फाट सोडली ना म्हजी फाट सोडली ना आनी आयज हो चांदेल प्लांट आमचो लोकार्पणाक वता. हातूंतल्यान तुमकां फायदो कितें टँकर 100% बंद जावपाक जाय. जातले टँकर 100% बंद आमकां ते अल्टरनेट डे पळय सप्लाय येताले ते अल्टरनेट न्ही डेली येवपाक जाय. बरोबर आसा मेळटले. आमचे ट्रिटेड वॉटर सप्लाय आसा पळय न्ही ते सगळ्या पेडणेच्या सगळ्या पंचायतीन भितर पावतले. असो अजूनय खंयची पंचायत उरलेली आसा हे ट्रिटेड न्ही फक्त आमच्या गांवांतल्या उदकाचेर बी आसा अश्यो खंय तरी बारीक आसल्यार सोदून काडा ती पायपलायन एक्सटेन्शन वचपाक जाय. आमच्यो ज्यो बोर व्हॅली आसल्यो त्यो आयज आमच्यो बोर व्हॅली आनी आमच्या घरा शेजारल्यो त्यो बंद करनाकात पूण ताजेर डिपेंडंट रावनाकात. बोर व्हॅलो टोटल बंद जातल्यो. कळ्ळें न्ही. जातलें मरे हांव आश्वासन दिवन वता. ओके. डेली आमचे कमीत कमी 8 तास तांकां उदक मेळपाक जाय. केन्ना आयले जर जाय जाल्यार 8 तास उदक मेळपाक जाय. जबाबदारी ही पळोवपाक जाय. परत एक फावटी हांव येतलो पावसाच्या पयलीं. आणि आमचे पळय एक म्हणजे डेली वॉटर सप्लाय ते मांद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीकय थोड्योश्यो पयसुल्ले आसा तातूंत भितर अजून पर्यंत जावचे ना पूण मांद्र्यान पसून हे उदक वतले. आमचे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग इम्प्रूव जावपाक जाय कारण पेडण्यान भितर अनेक प्रोजेक्ट एअरपोर्टय आयलो आनी बाकीच्यो सगळ्यो सुविधा आमचे हॉस्पिटल आयले. कितल्योश्योच गजाली जेन्ना अश्यो सप्लाय मेळटा आमकां एखादे वेळी दिसतले हेजे व्हडले आमी दुसऱ्याक कित्याक दिवपाचे पूण ह्यो जेन्ना पळय आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्ड जाता पळय न्ही तेन्ना तो डेव्हलपमेंट ऑफ विकास त्या विकासांतल्यानच आमकां रोजगाराच्यो संदी उपलब्ध जातात. आमकां एक वेळा लक्षांत येना की आमी तांकां उदक कित्याक दिवपाचें पूण ते आयले नंतर आयज आमकां रोजगाराच्यो संदी आमच्यो बिझनसाच्यो संदी आमकां उपलब्ध जातात. म्हणूनच आमचे जे फ्युचर डिमांड आसतलो तोय ह्या प्लांटांतल्यान वचपाक जाय आनीक आमी रोखड्या रोखडे परत ते अपग्रेड करीत रावतले. आमी सादारण त्यो आयज आमचे कडेन ज्यो GLR टँक्स आसात त्यो सादारण 49 GLR आसात. नव्यान घाल्यात त्यो आमी 17 घाल्ले आसात. आमचे अंडर कन्स्ट्रक्शन सादारण त्यो म्हणजे ज्यो टँक बांदतात त्यो 6 आसात. एक्झिस्टिंग आमची जी मेन्स आसा ती 92 किलोमिटर्स अशी आसा. कळ्ळें न्ही. म्हणजे एक्झिस्टिंग डिस्ट्रिब्युशन ह्या पेडण्यान आनी दोन्ही मतदारसंघात मेळून 142 किलोमिटर आमकां केन्ना दिसना 142 किलोमिटर स्प्रेड आसा. कळ्ळें न्ही. लायनी घाल्ले आसा त्यो. म्हणून आयज ह्या सगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तुमचे कडेन दवरतात. परत एक फावटी चड वेळ घेना. आमचे म्हाका खबर आसा की जमीन गेले ते मनशाचे त्रास कितले आसा ते हांव तुमकां ह्या स्टेजी वयल्यान सांगता. कमीत कमी म्हाका 1 म्हयन्या भितर पसून तुमचो प्रश्न सोडोवपाचो प्रयत्न करतलो पूण शेवटची तारीख आसतली ती 3 म्हयने. म्हणजे म्हाका दिसता की आमी जुनाच्या 1 तारखेर पावस पडचे पयलीं हांचे जे कितें बेनिफीट आमी दितले कॉम्पेन्सेशन ऑफ लँड ते कॉम्पेन्सेशन एखादे वेळी तुमकां शॉर्ट जातले कमी जातले जास्त जातले पूण तरी आसतना तो तुमचो व्हॅल्यू न्ही तुमचे इमोशन्स त्या जमनी कडेन लागली ती खूप मोठी. तो सॅक्रिफायस खूप व्हडलो पूण तरी आसतना एक ल्हानशें कॉम्पेन्सेशन तुमकां सरकारा कडच्यान म्हणजे सादारण ते कितली 40,000 स्क्वेअर मिटर जमीन आनीक 8 लाखाच्या वयर बेनिफीट आमी ट्रान्सफर करतले इतकें सांगता. हांगच्या देवस्थानांनी खूप मोठी भूमिका घेतली आसा त्या महाजनांनी आनी तांणी आमकां ह्या जमनीचे आपले लोकार्पण केल्लें आसा. मना काळजांसून आनी पेडणेकारांच्या सगळ्या आमच्या लोकांच्या वतीन जो आयज आमकां प्रॉपर्टी दिली
तांकां हांव खूब खूब तांकां देवान बरे आशिर्वाद दिवचे आनी देवान तांकां बरे हेल्थ दिवचे तेजे फॅमिलीक. कित्याक आयज तांकां लागून हो आयज आमचो हो प्लांट हांगासर जावपाक पावलो. ताका लागून सगळ्यांनी तांकां एकदां ताळयो दिवच्यो. जे आयज तांच्या खातीर आमी आयज येदो व्हडलो प्लांट करूंक हांगासर पावले. आनी जे हांव सराक सांगूंक सोदतां तेंचे थोडे कितें प्रश्न आहात ते एज फास्ट आमी मेळोन ते प्रश्न तेंचे सोडून दिवया. कित्याक ती बी सॅटिस्फाय जावंक जाय. तेंच्यांनी आमच्या आख्या पेडणेकारांक सॅटिस्फाय केले जाल्यार आमी तांकां सॅटिस्फाय करपाची खूब गरज आहा. तेंचेय बी कितें प्रश्न आहा ते सोडून दिवया एज फास्ट. ते बी हांव तुमकां प्रॉमिस करता एज फास्ट हांव सरा वांगडा हे करून तुमचे जे प्रश्न आहा ते सोडून दिता. तशेंच आयज पेडण्यान तसोच जेन्ना हांव पयलीं येयल्लो इलेक्शनाच्या टायमार 2.5 वर्सां पयलीं तेन्ना हांवें पेडणेकारांक हांगासर पळयल्ले लोकांक खूब उदकाचे प्रॉब्लेम जाताले. म्हाका दिसता त्या टायमार हांवेंय बी खूब जाणांक हांगासर टँकर दिल्ले आसा गांवांनी. कित्याक हेच्या पयलीं आसले पळय त्या टायमार फकत भाशणांच करपाक उरले. भाशणांच केली, कामां कांय ना. आयज आमी खुबशीं कामां करून दाखयल्लीं आसा. ना आमी मिनिस्टर नासो पण आमी MLA आसून आमी कामां करून दाखयल्लीं आसा. ताका लागून हांव तुमकां सांगूंक सोदतां असो तुमचो सपोर्ट आसचो फुडेंय बी. जे आयज आमी थोड्या दिसांनी हो आयज आमचो 30 MLD हांगासर पेडण्या हो आयज प्लांट आसा तसोच 30 MLD तेजें इनॉग्रेशन जावपाचें आहा. ते आयज म्हाज्या फ्रेंडाचो बर्थडे आसा त्या दिसा 30 तारखेर. त्या टायमार ते प्लांटाचो म्हाका दिसता इनॉग्रेशन करपाचें आहा. आनी त्या टायमार जेन्ना इनॉग्रेशन जालें त्या टायमार दोनूय हे आमचे 30 MLD म्हणजे आमकां पेडण्यांक लागून म्हाका दिसता केन्नाच भिवपाची गरज ना. ते CM सर म्हणटा ते सारके. ताका लागून आयज आमकां बरें उदकाचे प्रॉब्लेम आमचे सॉल्व करून दिल्ले आसा पेडण्यान तशें मांद्र्यान.